बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीन भावनो तुमकां माय मोगाचो योग करता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी त्या सामानान धरून ह्या मिसान खरीपणी भितरल्यान जेजूक अणभवच्याक तुमचें जिवीत ताका समोरून दिवच्याक आनी हे परी ताचे उद्देशी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे सारकें ताच्या उतरां प्रमाणें घडोवन येवच्याक. आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां. उतरांनी कोन्यांनी आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक चिंतिना, पूण केन्नाय जाता आनी हे भाशेन जालें की ना मागीर आमकां लागीं येवचें आसतना ताजेशी आमी केन्ना केन्नाय पयस वेता, पूण केन्नाय आमी रोखडीच ताका उलो मारता आनी तो आमकां बक्षिता, तो आमकां कृपा घोटाय दिता आनी परतून आमचें जिवीत थाऱ्यार हाडटा. वय आयज आमी पळयतले कशे भाशेन तो आमकां आपल्या उतरांतल्यान लागीं घेवंक आवडटा. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, Sumia kaklutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kaklutkor, सुम्या काकुतकोर. Sumia kaklutkor, सोरपुदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान कोत्तात तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खऱ्या आनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा दी आनी बोळ दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. ओसेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी रोजा नासतना तांणी राजा केले, म्हाका कोळय नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे निसणतोणाक निर्मिले, तांणी कुड्डे देव केले. सामार्ये तुज्या पाडकुल्यांक हांव पाट करतां, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पूत धुवो शुद्ध जायनासतना उरतल्यो. एका कलाकारान केला तो देव जावन नजो. देखून सामार्याच्या पाडकुल्याक हांव उजो लायतलो, कित्याक तीं वारें वोमतात आनी वादळ मोड लुंवतात. गोवांक कोणसां येवची नात, कोणसां पीठ दिवची नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां तें खातोलीं. इफ्रायमान वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांचो सोयेक जाल्यो. 1000 बोर पर्यान म्हजे सुमूर्तीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकीं करतात तशें तीं म्हजें आयकुची नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा, बरें तर योद्न तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावून दी. हें सगलें सर्वेस्पराक मानना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक कास्त लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. म्हणुया, इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशांच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरे, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण ओंकतले कशे. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो
सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. हातांनी तांच्या आफडूंक नजो, पांयांनी चोलूंक जायना, गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरोना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच आनी तांचेर विस्वास दवरतात ती तशींच. जबाब: इस्रायलाच्या पुता दुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. इस्रायलाच्या पुता दुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोणाच्या पुतानो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जबाब: इस्रायलाच्या पुता दुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास देवात. उद्गार: Soy sorbespora, soy sorbespora. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. Soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू सोरशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडटोच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं देंवचार काडटा. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकोयत सुर्गींचें शुभ वर्तमान परगटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरजेक पळोवन चुचुत्तालो, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढरां भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयता कशे भाशेन जेजू सगळ्या नगरांनी आनी गांवांनी भोंवतालो. कितें कोत्तालो थंयसर वचोन? तांकां पयलीं स्वतेर शिंकयतालो, सर्गींचें राज तो परगडटालो आनी जीं कोण दुयेंत आसलेलीं तितल्यांकूय तो बरो कोत्तालो. एके वतीन तो चुचुट्टालो तांकां, गवळी नासलेल्या मेंढऱ्यां सारकीं तीं आसात म्हणून. ताका कोणें धाडलो? बापायन ताका धाडला. कोणाशीं? आपल्या भुरग्यांशी. तीं देवाचीं भुरगीं खरीं, पूण कितें जाता? आमी जाणो की ताळण्योय आसता. ह्यो ताळण्यो आयल्यो की ना मागीर आमकां सारकें समजना कितें सारकें आनी कितें बरें न्ही पळय तें. सगळेंच बरें दिसता, पूण जेन्ना आमी निवडटा कितें तातूंतल्यान मागीर आमकां कळोंक लागता की ह्यो थोड्यो वस्तू आमकां बरें करचें आसतना हळू हळू वायट करूंक लागता. थोड्यो वस्तू जेन्ना आमी कोत्ता सुरवातेक तेन्ना आमकां खूब कश्ट घेवचे पडटात, पूण मागीर तातूंत खूब फायदो आसता. हें पयलीं आमकां समजना. म्हणटच असली शिकवण दिवपाक आमकां कोण तरी जाय. खूब पीक खूब म्हणटा तो, पूण वावराडी थोडे, जे कोण हे भाशेन लोकांक शिकयतले पळय ते. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिवितान आमी जेजूचो पाट लाव करता न्हय, तर तो आमकां सगळें शिकयता. त्या कारणाक लागून जेन्ना आमकां निवडचें पडटा हिंचें कितें करपाचें तें,
तेन्ना आमकां ती सोयी जावंक जाय. रोखडीच त्या वेळार जेजू म्हाका हें सारकें समजना, कितें म्हूण करूं हांव अशें म्हणलें की ना, रोखडोच मागीर तो आमकां हिंचे वाटेन वचोंक जाय तें दाखयता. पूण ही सोय करून घेवंक जाय. एक पाटी आमकां तें कळ्ळें की ना, मागीर आमी ती भाशेन कोत्तेले हांव. तो पळय मोनो आसलेलो मनीस, ताका ताणें बरो केलो, देंवचात ताचे वयलो काडलो. म्हणून ते भाशेन आमी जेन्ना देंवचाराचें आमी पळयता खंयचे भाशेन तो आमचे सुरशीं वावुरता, तेन्ना मागीर आमकां कळटलें हें देवाचें न्हय, हें देंवचाराचें. आनी हें कळोन आसलेलें म्हणून इज्रायलीत लोक खूब वायटान पडलो. दुसऱ्या देवांची ते पुजा करूंक लागले. कित्याक लागून? तांकां सगळें मेळ्ळेलें, पूण मागीर तांकां एक वाज कशी आयली. बरें करचें आसतना वायट करूंक लागलीं, आनी तें कोत्ता कोत्ता तांचें जिवीत सगळेंच विस्कटलें. दुसरीं मागीर येवन तांकां गुलामपणांत व्हरूंक लागलीं, आनी ताका लागून तांचें जिवीत तांच्या हातांत नासलेलें दुसऱ्याच्या हातांत ताणें घातलें. ती मागीर आपले फुडारी निवडूंक लागले. आनी हे भाशेन जातात न्हय संवसारांत. आनी आमी जाणो हाचो कितें शेवट पळयतो, सगळें मागीर उचांबोळ जायत वता, आनी कोणूच सुर्गीच्या राजांत कशी ना, शांती ना. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी मागया, देव पयस ना, देव आमचे बरोबरूच आसा आनी तो वावुरता. तर हें सगळें घडच्याक ताणें म्हणलां, मागात पिकेच्या दुनयांक तो लुवणे मुवणेक वावराडी धाडटलो, आनी हे भाशेन आमकां तो निवडटलो. हे निवडच्याक आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंठयेन दवरया, दोळे बंद करया, ताका आमी हाजीर जावया. आमी तर सुस्काराक हाजीर जायत जाल्यार आमी वयल्या वयर न्हय, पूण सारकी खोलायेन हाजीर जावंक लागतलें हांव. आनी आमकां तो सगळें दाखोवंक लागतलो. आमचे भितर कितें चलता ती चिंतना भावना आमचे सरशीं दवरची न्ही, ती सगळीं भायर काडया. हे सगळे देंवचार आमचे सगळे भितर वावुरतात, चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान. तें सगळें जेजूचेर दवरलें म्हणटच तें तो काडटा, नपयत कोत्ता, आनी ताचें बरें पळय तें आमकां दिता. असल्या तर विस्वासान आनी भावार्थान आमी जियेत जाल्यार आमी ताचे प्रिती मोगान अदीक आनी अदीक बरोवन येतले हांव, आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें बरें पळय तें करूंक लागतलो. हें सगळें आमचें सगळें घडटा, ताका लागून आमी देवाक आर्गां दिवया. अदीकूय खोलायेन हेच भाशेन जिवोवच्याक आतां आमचेच पासून न्हय, पूण आख्ख्या संवसारा पासून आमी मागया, आनी हें मागणें आमी देवाक उबारया. सोर्पुदिदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी आमकां सगळ्या जाणांक तूं तुज्या बरेपणांत अदीकान अदीक बाळगून दवर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Ci
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एकवट कोणावतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एक चीत आनी एक मोन घडून हाडूंक मोन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा. थीर बोरवाशान ताचे मैमवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती भाग्योन झुजे, भाग्योन दौरमदूत आनी सोर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजू आमकां सगल्यांक चुचुत्ता जेन्ना आमी ताच्या मार्गान चलोना दुसरे वाटेन वेता तेन्ना तो आमच्या फाटल्यान येता तो बरो गवळी आनी ह्या वेळार हें ताचें बरेंपण आमी अणभवया ताका एकवटोन ताणेंच आमचे सगळें हें मागणें म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान भरून काड म्हणून आमी ताचे कडेन मागया आमचेच पासत न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तितल्यांकूय आमच्या काळजान धरून आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरा आशिल्ल्यांक दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन म्हाका फावोनूय सोम्या घेवंक म्हजी दाय तुका उलोय बगोरे कुतून म्हाका फावो शिकून म्हाका फावोनूय सोम्या घेवंक म्हजी दाय तुका उलोय बगोरे कुतून म्हाका फावो शिकून गेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन
ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावच्या वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात आनी आशिर्वाद घेवन तुमचें जिवीत तुमी अणभवलेलें आसा. कशे भाशेन जेजून तें बरें करीत हाडलेलें आसा. ह्या फुडेंय तुमी मागता तुमचे पासत आनी दुसऱ्या पासत तितलें तुमकां फावो जावं आनी हो आशिर्वाद घेवन तुमकां आनी सगळ्या जाणांक देवाचें बरेंपण अदीक आनी अदीक वाडो म्हणून आतां तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात घरांत तुमी रावतात खरी एकामेकाक जेजूचो मोग अदीक आनी अदीक उतरांनी आनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखयात. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो पाटलां करून तुजी खुशी जाल्या, तुजो गुरी सुबार चलये म्हजे पाटल्या, आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगळ्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगळ्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन.